भाजपवासी झाल्या 8 आमदारांक घेऊन मुख्यमंत्री आणि प्रदेश अध्यक्ष तानावडे दिल्ली वारी। प्रधानमंत्री बाकीच्या केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर मीटिंग फिक्स। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्री स्पष्ट सांगिना। मडगांव बीजेपीची नगराध्यक्षा आड अविश्वासाची तयारी। दामबाबा फुडे व 14 नगरसेवकांनी खंय केल्यो सयो। नगराध्यक्ष म्हणटा सयांनी जायना, येता त्यांना पळोवया। कसिनो धरून सगळ्या गॅम्बलिंगाचेर जीएसटी 28% उरतलो। माविनान केले स्पष्ट। हॉर्स रेसिंगाचेर जीएसटी लावपाच्या विशयाची फायल धाडल्या अटॉर्नी जनरलाक। फोगटाचे खुनाचे केसीत सीबीआय तपासाक नेट। कर्लिसाच्या सील केल्ल्या वाठारात सर्च। सोनाली सुधीर सुखविंदर राविल्ल्या हॉटेल रूमातले सामान सील। फॉरेन्सिक तपास सुरू। मडकय मतदारसंघातल्या बेकारीच्या प्रश्नाचेर आमदाराचो प्लान। सुदिनाचो पूत मिथील उलयलो। 3 वर्सांची रस्त्यांची अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां खंय रोकडीच तडी। काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्या 8 आमदारांनी राजीनामा देऊन परत वेंचणूक लढवून दाखोवची आरजेची चॅलेंज। आझाद मैदानाचेर निदर्शनां। अंदू पावस सरासरी परस 7% उणो। आता मेरेन 105 इंच पावस। अंदू पावस सरासरीक मातसो उणे। सप्टेंबरात मान्सून सोंपून नोव्हेंबर मेरेन अवळी पावसाचो अदमास। प्रधानमंत्री मोदीच्या वाढदिसा निमतान ताच्या वावराची गोंयभर प्रदर्शनां। रक्तदान शिबीर, वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह, नितळसाण मोहीम, 15 भर भाजपाच्यो खासा कार्यावळी। केरी एसबीआय बँकेत दरोड्याच्या प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी पुण्यात धरिल्ल्या 4थ्या आरोपीक हाडलो गोंयांत। कोर्टाचो 5 दिसांचो रिमांड। 5व्या आरोपीचो सोद। गोवा फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदाची वेंचणूक 30 ऑक्टोबराक। चर्चिल आलेमांव अपात्र थारल्या उपरांत नवो अध्यक्ष कोण, सगळ्यांची नजर। रणनीती मोर्चेबांधणी सुरू। देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,500 वयर केशी। एक्टिव्ह केशी 47,000 वयर। गोंयांत नव्यो 37 केशी। एक्टिव्ह केशी 442। गोंय आरएसएसाच्यो फ्रंटल संघटना आणि बीजेपीची समन्वय बसका। मुख्यमंत्री आणि बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष वांटेकार। गोंयच्या ताज्या राजकीय घडामोडींचेर बसकेत औपचारीक ना। जम्मू काश्मीरातले पुलवामा आणि शोपियानात सिनेमा थिएटरांचे उक्तावण। राज्यभर सिन्हा म्हणटा ऐतिहासिक दीस। जम्मू काश्मीरातली पहिली इलेक्ट्रिक ट्रेन 2 ऑक्टोबराक सुरू। बनिहाल बारामुल्ला रुटार चलतली ट्रेन। क्वीन एलिझाबेथाचेर आज निमाणे संस्कार। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लंडनात आज निमाण्या संस्काराक लायतली हजेरी। भारताचे वतीन ओपली आर्गां। नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीक लागून इंडस्ट्रियल प्रॉडक्टांचे येरादारीचो प्रेस खूपच देंवतलो। पॉलिसीचे उक्तावणाक प्रधानमंत्री मोदी उलयलो। चालू आर्थीक वर्सात थेट कराची येणावळ फाटल्या वर्साचे तुळेंत 30% मायज। दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कॅमाचे प्रकरणात एसीबीन अमानतुल्लाच्या 4 वांगड्यांक उखल्ले। कारवाईत आडखळ हाडपाचो यत्न, पुरावे नष्ट करपाचो यत्न केला म्हूण आरोप। मोहम्मद शामीचे बॅड लक चालूच, जालो कोविड पॉझिटिव्ह। ऑस्ट्रेलियात T20 माळेंतल्यान भायर वर्ल्ड कपाची दारां लागीं लागीं बंद। उमेश यादव टीमीत।
वर्ल्ड कपात विराट कोहली भारताचो तिसरो ओपनर. म्हूण टीमीत आनीक स्पेशलिस्ट ओपनर ना. लोकेश राहुल मेन ओपनर. गरज पडटा तेन्ना विराट ओपनिंगाक. कॅप्टन रोहित शर्मान केले स्पष्ट.